विजयदशमीच्यान ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा। एप्रिल 23 तारखेक अक्षय तृतीयाक काशी पावतले। तशें गोंयांत प्रवेश केल्लो आसा। गोंयचे वाळपयचे खूबशे लोक 100-150 लोक वाळपय तालुकाचे खूब युवा स्वागत करपाक आमचे संप्रदायाचे वस्त्र परिधान करून आयिल्ले आसा। सगळ्यांची उपस्थिती, सगळ्यांची गुरुभक्ती, गुरुसेवा पळयन खूब आनंद जाल्लो आसा। सगळ्यांक आमचे गुरुदेवांच्या आशिर्वादान बरें जावो म्हणून आमी प्रार्थना करून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आशिर्वाद दिता। सगळे वैश्य बांधव आयज हांगा येयल्ले आसा। ही पयली म्हणजे सामकी सगळ्या पेक्षा व्हडली उमेद। दुसरी गोष्ट, श्री वामनाथी स्वामी महाराजांचें आमकां जें स्वागत करपाचें जें आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो तें व्हडलें आमचें पुण्य। खंयच्याच घरांतलो मनीस येवंक ना असो ना। जी आमची 16 घराणी आसा त्या सगळ्या घरांतले लोक येयल्ले आसा। तशें बाकीचे 70 भागांतले जे वैश्य समाजाचे लोक आसा ते सगळे हांगा येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान आपली उमेद हांगा दाखयलेली आसा। आनी अशें जालां प्रत्येकाक कितें केन्ना हो दीस उजवाडटा आनी आमी पळय जंक्शनाचेर पावता आनी स्वामीजीचें स्वागत करता। म्हणजे अशें दिसता की आमची समाज संघटना वाडत वयतली आनी स्वामीच्या कृपा आशिर्वादान असोच समाज आमचो बळकट जावचो आनी येणाऱ्या काळान जे उत्सव जातले त्या वेळार स्वामींचो आशिर्वाद आमकां हांगासर आसचो। आनी आमी हांगासर एकूण करता 60 म्हणटा 108 वैश्य बांधव आमी स्वामींचें स्वागत करपाक जमले, वाळपयच्यान जमले। स्वामी महाराज की जय। वैश्य कुलगुरु परम पूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामी महाराज की जय। वैश्य कुलगुरु परम पूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामी महाराज की जय। श्री 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 वामनाश्रम स्वामी महाराज की जय। वैश्य कुलगुरु वामनाश्रम स्वामी समर्थ। श्री साई समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। वैश्य कुलगुरु वामनाश्रम स्वामी समर्थ। श्री साई समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री राम वैश्य कुलगुरु वामनाश्रम स्वामी समर्थ। श्री राम समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री राम वैश्य कुलगुरु वामनाश्रम स्वामी समर्थ। श्री साई समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री राम
हांगा आज श्री स्वामीजी वामनाश्रम स्वामीजी हे आज हांगा आयिल्ले आसात. तांची पदयात्रा चालू आसा. गेल्ले कितलेशेच दीस जाले ते आतां अशें करत करत कुंकळ्ळेच्यान मडगांव हांगा श्री विठ्ठल मंदीर हांगा तांचें आज रावप आसा. ते फाल्यां सकाळीं फोंड्या फुडें वचपाक आपल्या यात्रेक सुरू करतले. तेन्ना सगळ्यांक भक्तां कडेन म्हाजी मागणी आसा की तांचो आशिर्वाद घेवपाक सगळ्यांनी हांगा विठ्ठल मंदिरान येवचें. ते फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार हांगा आसतले. मागीर ते फोंड्या वचपाक फुडें प्रस्थान करतले. तेज्या पयलीं सगळ्यांनी येवन तांचो आशिर्वाद घेवचो. पदयात्राचो हें कितें उद्देश? श्री स्वामीजींची पदयात्रा जी पळय आसा आनी ती चालू आसा कितले दीस जाले. आनी तांचें अशें आसा की आमचे जितले वैश्य बांधव आसा तांच्या खातीर तांणी एकजूट येवचें. तांणी एक कडेन येवन हिंदू धर्माचें कितें तरी फुडें बरें जावचें अशें म्हणून तांचें एक फुडें फुडाकार घेतिल्लो आसा. केरळासून वाट करून आज हांगा पावल्यात. आज मोठ्या संख्येन लोक हांगा हजर आसात. सगळ्यांक आनंद जाला. आनी आतां हाचे मुखार फुडें गोंयच्यान मागीर हांगा केरळा वतले. सगळ्यांची हे उमेद अशीच वाडत व्हरूं अशी देवाचरणी प्रार्थना.
जगद्गुरु श्री श्री आदि शंकराचार्य महाराज की परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजींची म्हापसा शहरान ही पदयात्रा पावता। परमपूज्य वामनाश्रम स्वामीजींनी केरला कलाडी या गावांसून त्यांच्यानी या पदयात्रेक सुरुवात केली आणि त्यांच्यानी केरला, कर्नाटक आणि गोवा राज्यांसून त्यांची पदयात्रा महाराष्ट्रान वयतली। महाराष्ट्रांसून मध्य प्रदेश, थंयसून उत्तर प्रदेश असो स्वामीजींचो विजयादशमीक जो सुरू जाल्ली ही त्यांची पदयात्रा ही अक्षय तृतीयेक म्हणजे 23 एप्रिल 2023 ह्या पदयात्रेची सांगता जातली। वैश्य समाजाची जो काशी हांगा पूर्वशर्मी मठ असलो तो त्याचे पुनर्निर्माण करप हो स्वामीजींचो मूळ उद्देश आसा। त्याच बरोबर सगळो संपूर्ण जो हिंदुस्थानान वैश्य समाज आसा ह्या वैश्य समाजाक संघटीत करप हे स्वामीजींचे मूळ उद्देश आसा। आणि आज आम्ही पळयतात की संपूर्ण गोंयान एक उत्साहाचे आणि एक उमेदीचे वातावरण तयार जाला आणि या उत्साहाच्या वातावरणात सगळो वैश्य समाज संघटित जाता। त्याचबरोबर सगळ्या समाजाच्या लोकांनी सुद्धा स्वामीजींचे दर्शन घेतले।
वाटेर जो सगळ्या आमच्या गोंयकारांक आशिर्वाद दीत येत आसात, वैश्य बांधव तशेंच बाकीचे समाज तांकां सगळ्यांनी एकवट आणि हिंदू धर्म जो आमी म्हणटा जेची संस्कृती आणि कल्चर आयज खंय तरी हांगा थंय घुसपाल्ले आसा ते एकी कडेन हाडपाक आनी सगळ्यांक मागता की एक युनिटीन रावन आमच्या देशाचें नांव आमी वयर हाडचें आनी आमची जी भारताची संस्कृती आहा, हिंदू धर्म आहा, त्या धर्मान सगळे एकवट रावन आमच्या देशाचें आनी भारताचें नांव हे जगभर पसरपाचें.